बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सव्य असो. तुमचेही सव्य असो. प्रितीच्या बणी भावनो, आईस आमी देव आपोण्याचो आयतार पाळटाव. आपोणे देवाचें तेणे सगल्यांक ते फावो जायना, पूण हे आपोण्या वरवीं देव आपणाचें कार्य फुडें व्हरता. आयज जेन्ना देव आपोणाचो आयतार आमी पाळटना सोमेस्त आमी वायट सोडून बरे फुडारी जांक, देवाचे खबरीचे परगोटणार आमी सांग, देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागतना आमच्या गांवांत, आमच्या वाड्यान, आमच्या कुटुंबात देव आपोणी उत्पन्न सांग मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर परिदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोल अपराध. ह्या पासत मेहनती सदांच संकवार मरेक सगल्या देवदुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सरस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर परिदात देवाक आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाचताव. सो तुच्या वैभवा पासत आमी तुका वखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सरस्परा तुझे पोरचे गवळी दिवन तुझ्या भुरग्यांची तुजो तोन कोत्ताय. तुजे पयत सोबेचेर तुजो भक्तीचो आनी गोठायेचो आत्मो धाड. तुजे वेदेचेर तुजो सेवा धोरण चलोवंक आनी उर्बेन आनी लिप्तवायेन शिवटमान परगटूंक फावत असले मुनियारी उपसय. आमच्या सोम्याची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरेदोची आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तकावेलें वाचप. खोट्या मनशांनी म्हणलें तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताका कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाचे चपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोप तो आमकां कळोन येतलो आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्या. लोजेच्या मोडनाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. सगळीं म्हणुया, परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. तुज्या नांवाचे पदवीन म्हाका निवार देवा. तुज्या बळान म्हाका न्हीद करूं दी. म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे. जबाब, परमेश्वर देव म्हाका जीव सांबाळटा. कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उपरासल्यात, दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे पाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. जबाब, परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा.
देव तरी म्हज्या आदाराक येता, परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. खोशी मनान तुका योद्न वोगतलो, तूं भोव कोनवाळो म्हूण तुका वाकाणटलो. जबाब: सर्वेस्पर देव म्हजो जीव सांबाळटा. बाग्योन जाकोबाची चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जंय निड्डूकाय आनी आपस्वार्थ आसा, थंय दुस्पोट आनी सगळे तरेचें वायट आसा. वयर तावन येता ती जाणवाय पळय, स्वातीर निर्मळ, त्या भायर शांत, मानसुगेची आनी बोली. काकलुतीन बोल्लोली आनी बरीं फळां दिता तसली. ती तोंड पळोवन कामां करिना, दोंगेपण करिना. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरता, प्रमाणीकपणाचें बी ओंपतात. झुजां आनी झगडीं तांचे मदें खंय तावन येतात. तुमचे भितर झूज करता तें वडोवण्याची न्हय. तुमी कितें आवंडेतात तें तुमकां मेळना, म्हणटच तोनी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेता तें तुमकां मेळोंक शकना, तेन्ना तुमचे मदें तुमी झगडीं आनी झुजां करतात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तूं मागता आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमचे वडोवणे फाटल्यान तें होगडावंक वायटावून मनीस तुमी मागतात. देवाचें उतर हें. देवाचे मनोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. सोयीस्पो तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचेय सोबे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. तुमचे बाय सोडून जेजू आनी ताचे शेस गालिल्यांतल्यान वेताले, पूण हें कोणाकूच गमले ताका नाका आसले, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवोशी मारतले आनी मोतूच 3 दिसां उपरांत तो पुनोवन जिवोवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. कफरनाहूम पावले आनी घरा येतूच ताणें ताका विचारलें, वाटेर कसलो विवाद कोत्ताल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन ते वाड विवाद कोत्ताले. तेन्ना बसले उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खोशी आसा जाल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका ताचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या वाचपाचेर नदर मारीत जाल्यार दोगां मदें झूज कशें दिसती पडटा आनी कसलें झूज काय, बरें आनी वायटा मदें. सर्गीची जानवाय
आनी संवसारी जानवाय. प्रितेच्या भयणी भावनो, ही स्वर्गीची जानवाय आनी संवसारी जानवाय आमी खंयची जानवाय आपणायतांव काय. आयच्या पयल्या वाचपान जानवायेचें पुस्तक ही खोटी जानवाय सोडून दिवंक उलो कोत्ता आनी देवीक जानवाय आपणावंक आमकां आपयता. डिक नांवाचो एक फामाद कांतोरिस्त आसलोलो. आपणाच्या गांवांत फामाद तो आसलोलो. जावं घडयेक खंयच्या रेस्टॉरंटान तो कांतार करूंक वेतालो, सगलो लोक खुशाल जातालो तो आसा म्हणून. जावं घडयेक खंयसरूय तियात्र आसा थंयसर तो वेतालो, नाटक आसा, ड्रामा आसा, थंयसर वेतालो, कांतार कोत्तालो. सगल्यांक तेचे कांतार आवडटाले. जायतो फामाद तो जाल्लो. एक दीस तो आपणाच्या घरच्यांक घेवन हॉलिडेजांक वेता पयशिल्ल्या गांवांत. आनी जेन्ना तो थंयसर हॉलिडेजांक वेता, थंयसर जायते दीस हॉटेलांत जाल्ल्या उपरांत तो निमाणे दिसता तो पिक्चर पळोवंक म्हणून थिएटरांत वेता. आनी जेन्ना तो थिएटरांत वेता पिक्चर पळोवंक पळय, तेन्ना टायम जालो पिक्चर सुरू जावपाचो. पूण पिक्चर सुरू जावंक लायट येवन जाल्यार तो वेता थंय जाल्यार तो सजमता की सगलो लोक ताका रावता कसो. आनी जेन्ना तो भितर सरता, तो आनी ताचें कुटूंब भितर सरता, सगळीं जाणां उबे रावन ताका ताळयो मारतात. आनी एकलो मनीस वेता आनी ताका हात दिता आनी म्हणटा वेलकम. तेन्ना ओ मनीस डीक ह्या मनशाक विचारता, हाव डीड यू रेकॉग्नायज मी? तुवें म्हाका कसो वळखलो? तेन्ना हो मनीस हात दिता पळय तो म्हणूंक लागलो, वळखलो? वळखलो म्हणल्यार कितें? ताणें म्हणलें, हांव तुका वळखना. पूण हांगासर ह्या थिएटराच्या ओनरान सांगलेलें, जोरी तर आनी 6 जाणां भितर सोदतातूच जाल्यार आमी हें पिक्चर दाखयतले, ना जाल्यार हें पिक्चर तुमकां आमी दाखोवपाक नात, कित्याक तितलो ऑडियन्स ना म्हणटच आमी पिक्चर दाखोवंक शकना. लुक्सॉन म्हणटा जेन्ना तुमी भितर सरल्यात तेन्ना आमची खुशालकाय वाडली, कित्याक तुमी 6 जाणां आसल्यात म्हणटो ओनराक हें पिक्चर दाखोवपाकूच पडलें. प्रितीच्या भयणी भावनो, डीक सजमलो की हो लोक ताका शाबासकी दिता म्हणून, ताचे गायनाक लागून ताका जैतिका दिता म्हणून. पूण ना, तांकां जाय आसलेलो 6 जाणां हे पिक्चर पळोवपाक आयलेलीं, कित्याक पिक्चर सुरू जावंक. आनी एक घडणी सांगता, बिली ग्रॅम फामाद प्रवचन करपी, शोटमान परगोटणार. बिली ग्रॅम एक फावटी जेन्ना एक भाशण जातूच तो वेतालो पळय, तेन्ना थंयसर कार ड्रायव्हराक म्हणूंक लागलो, म्हणूंक लागलो, आपूण मोटोर चलयता, जाय तो तिवूंक जालो, आपणें मोटोर चलोवंक ना, तूं बस फाटल्यान, हांव मोटोर चलयता. तेन्ना बिली ग्रॅम 90 वर्सांचो आसलो, 90 years. पळय तेन्ना बिली ग्रॅम सांगता म्हणटा, डॉक्टर बिली ग्रॅम म्हणटा, हो मनीस ड्रायव्हर फाटल्यान बसलो आनी बिली ग्रॅम गाडी चलोवंक लागलो. खरें म्हणल्यार त्या रस्त्याचेर फकत 55 km/h गाडी चलोवं येताली, पूण बिली ग्रॅम 70 km/h चलोवंक लागलो, फास्ट चलोवंक लागलो. आनी आमी जाणो कितें जाता, स्पिडोमिटर वाडटा जाल्यार पुलीस थंयसर आसलेले. पुलिसान थांबयलो, तेचे लायसन्स मागलें. तो पळोवन ह्या पुलिसान अजाप जालो आनी आपणाच्या सिनियराक फोन मारलो आनी ताणें म्हणलें, पळय हांगासर एकलो मनीस सांपडला, कितें करचें, ताका तालावन दिवचो? तेन्ना दुसरे वटेन तो म्हणूंक लागलो, कोण तो मनीस? ताणें म्हणलें, एकदम म्हत्वाचो मनीस. कोण म्हत्वाचो मनीस? गावर्नर आमचो? ताणें म्हणलें, ना, गावर्नरावून व्हडलो. तेन्ना दुसरे वटेन ते म्हणूंक लागले, गावर्नरावून व्हडलो कोण? युनायटेड नेशनाचो प्रेसिडेंट? इज ही द प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड नेशन्स? ताणें म्हणलें, नो, समवन ग्रेटर दॅन हिम. तेन्ना दुसरे सायडीन फोन घेतलो, अजाप जालो, प्रेसिडेंटावून आनी व्हडलो कोण? तेन्ना ताणें म्हणलें, गॉड हिमसेल्फ.
देव. थंयचो फाटल्यान ड्रायव्हर आयकतालो आख्खें कॉन्वर्सेशन. देव. प्रितीच्या भणी भावनो, बिल्ली ग्रॅम सोजमलो हो मनीस आपणाक देव म्हणटा म्हणून. पूण ना, हो मनीस सोजमलो बिली ग्रॅम येदो व्हडलो परगटणार जाल्यार ताच्या फाटल्यान बसला येदो व्हडलो मनीस देव जाग आसा. देवाक परगट्टी चलयता जाल्यार फाटल्यान देव आसूंक जाय. बिली ग्रॅमाची हो पुलीस टोकण आयकून नासलो, फाटल्यान बसला पळय ताची. तो खरें म्हणल्यार ड्रायव्हर आसलो. बिली ग्रॅम सोजमलो आपणाक इतलें पोजिशन दिलां म्हणून. प्रितीच्या भणी भावनो, थोडे फावटी असले आमी जेन्ना वयर आयचे शेवट म्हणून आमकां म्हणटा वयर न्हय पूण सकला राव. जो कोण पयलो जावंक सोदता तो सगळ्याचो चाकोर जावंक कोचेचें. आनी जेन्ना तूं दुसऱ्याचो चाकोर जाता जाल्यार तूं पयलो जावंक पावता. खंयचोर पयलो जावंक पावता. ह्या राज्यांत न्हय पूण सर्गीच्या राज्यांत. प्रितीच्या भणी भावनो, आयज आमी देव आपोण्याचो आयतार पाळटाव. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जाकोब आमकां खालतीकायेच्या मनशां जावंक उलो कोत्ता. न्हय वायटान बुडलेली पूण खालतीकायेन भोंवतेली. खालतीकायेची जानवाय आपणावंक आमकां उलो कोत्ता. देवाचो पूत जावनूय खालतो जालो, कुसार मरो पर्यंत खालतो जालो. ताच्या पावलांनी आमी चलूंक वचचें. प्रितीच्या भणी भावनो, शेवट म्हणून शिस्त आपूण कोण व्हडलो काय म्हणून चिंताले. बारा मदलो कोण व्हडटो. तेन्ना जेजू तांकां सांगता, जो कोण व्हड जावंक सोदता ताणें दुसऱ्याचो चाकोर जावंक जाय. आयज देव आपणाचो आयतार पाळटना आमचे यादनीक मटवाशी जेजूच्या पावल्यांनी चलूंक आपणाचे पोरचेची खालतीकायेन सेवा करूंक आमी मागुया. आनी जाय ती खालतीकायेची आपणी उत्पन्न जावंक मागुया. निमाणें एक घडणी सांगता. एका तरणाट्या भुरग्यान कॉलेजीक एडमिशनाक एप्लिकेशन फॉर्म भरले. ह्या एप्लिकेशन फॉर्माचेर एक प्रश्न आसलेलो. आनी कसलो प्रश्न काय, आर यू अ लिडर. पळय तेन्ना ह्या तरणाट्या चेडवान ताणें नो म्हणलें. तेन्ना ताचो बापूय म्हणलें, तुवें नो म्हणलाय, तुका फुडें एडमिशन मेळपाक ना. बदल तुजो जबाब, वय म्हणून घाल. ताणें म्हणलें ना, आपूण वय म्हणून घालिना. आपणाक I want to be part of the team. I don't want to be the leader. I don't want to boss. But I want to serve. आनी बापूय सजमलो हाका एडमिशन मेळपाक ना. थोड्या दिसांनी ताका कॉल लेटर आयली आनी ताका म्हणलें, सी वेन ऑल अदर्स हॅव सेड that they want to be a leader, only you, an applicant, said that you want to be not a leader but part of the team, a follower, and we like to have a follower like you. प्रितीच्या भणी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजूची फॉलोवर जावंक कोचेचे. वी आर कॉल्ड टू बी फॉलोवर्स. आनी खेरीत भाशेन आमचे मदलीं, आमच्या वाड्यांतलीं, आमच्या कुटुंबांतलीं जायतीं तरणाटीं जावं भुरगीं, जावं चेडे, जावं चेडवां देव आपोण्याक उलो दिवंक, जावं पाद्रीपणाक वा माद्रीपणाक वैकार दिवंक, जेजूचो नीज पाटलाव करूंक फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी कोतकोत्यांत मागुया. आमेन. आमचो पाट उचारून सगळीं उबे रावया आनी म्हणुया, सत मानता देवा, सर्पदिदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पयत आत्म्या वरवीं गर्भी जल्मलो, आंकवार मरेत आय जल्मलो, पोस पिला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसा चडलो, तो मेलो आनी ताका निपी किपिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्पदिदार देवापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्यांची मुंचबी करूंक येतलो. सत मानता पयत आत्म्याक, कातोलीक पयत सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
थोडीशी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार आमी मागुया. खेरीत भाशेन देव आपण्या खातीर आमची प्रार्थना बापाक उबारुया. आपलो सोडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एके खेरीत भाशेन याज्ञिकाक आनी धर्मिकाक विचून काडल्यात आनी आमचे मोदे पाठयल्यात. तांकां राग आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्याक आपोवण्याक तांकां सदांच विस्वाशी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. पोजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीच्यो वाटो तांकां राजकारभारांक देवान खेरीत आपोवणें दिलां. आपल्याक फावो जाल्ली जुट्टी देवा थावन उपजल्ल्या म्हूण वळखून पोरजे मोदें भेदभाव आनी दुस्पोट घालिना जावंक पूण निती शांतीचे आनी एकचाराचे दूत जावन आपलो कारभार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आपल्या मोळ्यांत वावरूंक जांकां देव आपयता तांणी कुशे मोनान आनी उदार काळजान देवाचें आपोवणें स्विकारूंक आनी जेजूचे देखीन ताच्या शेळ्यांक ल्हानबीक सेवेचे नमुणे ते जावंक पावूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी आनी आकारणीच्या घरांनी देव आपोवणी उपजोवंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलेल्यांनी बोर घेवंक वावरूंक आनी अशें देवाच्या व्हड मोळ्यांत तांच्या राज्याची सुफळ पिकां फळां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. मोगल बापा थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या गांवांत आमच्या वाड्यांत आमच्या कुटुंबांत तुज्या मोळ्यांत वावरपी जायती आमची थोडणाटी तुज्या उल्याक कान दिवन शिमनारीन जावं गोंयतान भितर सरून यात्मीकपणाक आनी मात्रीपणाक वेंग मारूंक तुजी कृपा आनी तुजो पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमा समेस्तांचेर वतोय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर परिरात देवपाक मानतात असलें सावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पयस वेच्या देवाक सरेस्पर मानून घेवं. मोगल बापा तुजे पोरजेची मागणी आनी दानां मोगान स्विकार कर. तुजे पवित्र गुटाचें मुनियारपण चलयतात तांची संख्या वाडय आनी तुज्या मोगांत आनी सेवेन तांकां बाळगून दवर. हे मागतांचे पुता जेजूचे नांवेन सरेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदीदार आनी शासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें झोल नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनोवन जिवनपणान जिखली आम समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या मोमेवून सोर प्रवेशा वरवीं उकोडली आमकां दारां सोर्गींची देखून आतां सगल्या दुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव पवित्र 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 दरबाराचो सोरेस्पोत तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान तूं सर्गी तुका सोय सोय सोरेस्पोराचे नवीन येता ताका सोय तूं सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ईद आनी पवित्र करून आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेज घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकाचे भक्षणे वेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वाडोतेले हें म्हज्या उगडासाक करात फाटाचो गुट परगट होया तुज्या कुसार आनी पुनोवन जेवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया संवसाराच्या सोडूनदारा आमची सोडवण कर बापा जेच्या मनाचो आनी पुनोवन जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उण आनी सोडणीची काल्स तुका समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सोरेस्परा केपी तुमचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंयली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय म्हणून जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकोत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखामोल पोलोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागताव आंकवार मरे देवाची माईस सांगाती भाग्योवन तुजे तुजे पोती सांगाती भाग्योवन तो दुता भाग्योवन तुजे वास आनी सोडकांनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुडोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्वींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां घस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन उतरयताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुवें सगळे एकवटान सांबाळ सजी येतानी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सुरांकाल तुमचे सोम्यास तुमचे सभ्यास एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सर्वीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. तुवें पवित्र सभेच्या शेतान ओंपलेलें बी ह्या मोगाच्या संस्कारा वरवीं किल्लून वाडूं आनी जायते तरणाटे तुजे चाकरेक लागून आपल्या भाव भयणाची सेवा करूंक मुखार सरूं आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आनी सर्वपरिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार.